दाबोळी विमानतळार जीटीडीसीच्या कार्यालयात मुरगांवच्या चारूय आमदारांबरोबर हळदुव्या काळ्या टॅक्सीवाल्यांची बसका जाली। गोवा मायल्स ॲपाक आमचो विरोध ना, कोणाक जाय तांणी ॲपाचो वापर करचो, मात टॅक्सीवाल्यांचो विचार करचो म्हूण मागणी घेवन हळदुव्या काळ्या टॅक्सीवाल्यांनी आमदार एलिना साल्ढाणाच्या कानार उतर घाला। RDX गोवा खातीर दाबोळेच्यान प्रसाद नाईक। Of the taxi owners, they just wanted me to see what is happening at the airport, because I told them that after the meeting that we have had at GTDC, all issues more or less have been solved. So they insist that it is not so, you come and see for yourself. So therefore I have come to the airport. Now the only point that I can say is, now the pickup point cannot be next to the yellow and black taxi stand, because if the pickup point is first and then the yellow and black taxis, all their opportunities are being taken away. So maybe some shifting. I think pickup point should be somewhere along the road, okay, not at that point. Anyway, we will discuss this. I'm sure the concerned authorities are open to suggestions and open to doing everything to set this matter at rest so that everybody is happy. आमची मिटींग जाल्ली GTDC ऑफिसान। GTDC चेअरमन आसलेलो, MD आसलेलो, इन फ्रंट ऑफ ऑल 4 MLA मुरगांव तालुका आनी आगासीम MLA फ्रांसीस सिल्वेरा आसलेलो। सो तेन्ना एक डिसिजन जाल्लें कितें, थंय जी पार्किंग आहा ती पार्किंग ताका एकूय गाडी टुरिस्ट टॅक्सी पार्किंग दिवपा ना, ओन्ली तो पिकअप पॉयंट म्हणून ते दवरतले म्हणून। सो पिकअप पॉयंट एक दोन गाडी खातीर दवरल्या जाता। तो काल पासून आमी थिंगा पळयला 5-6 गाडी थंय दवरला आनी ओपन ते आतां कॅनवसिंग करून बिजनेस करतात टुरिस्ट टॅक्सीकार, ओपन बिजनेस करता। ओपन हे चालपाक लागले आसा। सो आमकां चेअरमनाचेर विश्वास आसा, GTDC चेअरमन निलेश गाळपाचेर आमकां विश्वास आसा की डेफिनेटली तो तेणी दीस फुलफील करतलो म्हणून इश्यू आसा। आज पळय ते गोंयभर जाला कितें आमी येलो ब्लॅक ते ॲपाक विरोध करता, आमचो ॲपाक काय विरोध ना। कोणें जावन जावचें कोणा जॉईन जावपाचें ना जॉईन जावचें, आमचो एकूच विरोध आसलो की एअरपोर्ट कावंटराचेर तो ॲप डावनलोड करून थिंगा बिजनेस करूंक जायना, जाल्यार तेंच्यांनी थिंगा स्लीप मारूंक जायना, तो तेंच्यांनी ताका कावंटराचेर दाखोवंक जायना ही गाडी बूक कर ती गाडी बूक कर। ओके, डेफिनेटली कोणा ॲपाक तेंणी कसो डावनलोड करप तें शिकयल्यार आमकां काय प्रॉब्लम ना।